कोणे कितें खावप वा कोणे कितें खावप ना हाचेर राजकारण करप योग्य न्हय. हातूंत हस्तक्षेप जावपाक फावना. जर गोमांस खावपाचेर बोवाळ करतात तर मागीर गोमांस निर्यात कशें करतात काय म्हण चर्चिल आलेमांव हांचो प्रश्न. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बीफ आज इंडियेक कितले एक्सपोर्ट जाता बीफ म्हाका सांगा. इंडिये हायस्ट एक्सपोर्ट जाता मरे बीफ तर एक्सपोर्ट करता जाल्यार बीफ खावपा जायना खात तेंगा. बीफ तरी मारपा जाता जाल्यार खावपाक कितें जायना. कोण सांगलें कोणाचें तें खावपाचें पूण ना तें खावपा न्हू. कसली वस्त जोण्याक लागो जेक तेजी केन्ना येवप ना कोणाची. जाल्यार आज आख्या तूं चोयल जाय तूं आज हायस्ट बीफ एक्सपोर्ट म्हणटें आमी इंडियेचें. देखून हांव मागतां आमची जी कम्युनिटी आहा हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी इतले तें बांदतालो. म्हाका दिसता आतां हांव पॉलिटिक्सान येयल्यार म्हाका कितलें वर्स जालीं. पॉलिटिक्सान कोणी पासून आमी सदांच धाकले आसतना गोणेस जाल्यार गोणसात आयले, ईद जाल्यार ईदाक गेले आनी ते आमी क्रिसमस आयले आमगे आनी कसलें फंक्शन आहा तेका ते प्रॉब्लेम कितें आहा आमी कित्याक लागून हें आसता तें म्हाका समजुपाक मेळना. हितून तें पाना. आणि गोंय म्हणल्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कम्युनल हार्मनी, आमी एक एक्झॅम्पलरी स्टेट आसा न्हू तो. सो हें मातशें सांबाळपाक जाय. पॉलिटिकल हें करप ना. लागीं पावपाक येयला बिफाची इशू मुद्दम करताय. हांव नको कित्याक लागून एक्सपोर्ट जाता इंडिया गोंयांत कितें जातलें. हांव नको कित्याक लागून करता कित्याक म्हाका हिसपान कितें आहा चोय. बीफ इतले एक्सपोर्ट जाता हें कोणाच्यान बरें एक्सपोर्ट करपी दोगूय भाव हिंदूच. तुमच्यान चोवपाक जाता विचारपाक जाता. एक्सपोर्ट तर जाता बीफ हिंग मारून इतले मारपा जाता जाल्यार आमी खावपाक कितें जायना काम नको हात तेंगा. दॅट इज आय एम माय क्वेश्चन सिंपल. गोंयांत चड जावपाक लागल्या इशू. हांव कितें म्हणटा जेन्ना इतले टर्नओवर इतले पयशे करोडांनी करोड येता गोवोरमेंटाक एक्सपोर्ट करून बीफ इतलें कातरून वता आनी आमकां खावपाक कितें दिना काय म्हणून एक कुडको हात तेका. ना तो कितें म्हणटा इलेक्शन येताय म्हणून इशू जाता तेंची पॉलिटिकल म्हणटा करपाक जाताय. तें हांव नको तें कोण पॉलिटिकल करता तें पॉलिटिक्स हेजेर करप ना. पण हातल्यान खावप खायना तें खावप ना न्हू. कोणा फोर्सान खावय न्हय. मुगे एक्सपिरियन्स इन माय लायफ तूं पळय कितें खाता तेजेर पॉलिटिक्स हाडपाक जायना. सारकें. दॅट्स ऑल. आतां हांव समज एक वेजिटेबल घेवपी तेजेर पॉलिटिक्स करपाक जायना. हांव सपोज एक मांस खावपी तेजेर पॉलिटिक्स करपाक जायना. समज न्हू. सो ज्यो लोकांक कितें खावपाक जाय तें कोणाचें आडोवपाक जायना आनी तें तर हाडत जाल्यार बीफ एक्सपोर्ट करपाक जायना. मारपाकूच जायना काय